विसावा उपरांत तुमकां येवकार। गोवा डेअरीक जे दूध पुरवण करतात ते शेतकार खूप कष्ट करतात। शेतकार हो देशाचो कणो म्हळ्यार अतिताय जावची ना। त्या खातीर दुधाचेर जे 2 रुपया वाडयल्यात ते शेतकाराकच वतले म्हण वक्तव्य मंत्री गोविंद गावडेन राष्ट्रीय मानवी हक्क दिसा निमतान जाल्ल्या कार्यावळीन केला। आरडी एक्सको खातीर पणजे सावन संजय मनोली। ह्या सिव्हिल सप्लाय कंझ्युमर अफेअर्सच्या माध्यमांतल्यान आजूच हांव एक पेपराचेर एक स्टेटमेंट वाचलो येता आसतना की फॉरवर्ड महिला आज दूध वाडयले म्हणून पत्रकार परिषद घेतात आणि निषेध करतात। मित्रांनो, या सगळ्या गोष्टीचेर आम्ही अननेसेसरी पैसो खर्च करतात। खरं म्हणल्यार ह्या लोकांनी ग्राहकाच्या संदर्भान जागृताय करप हे खूप महत्वाचे आसा। जो दूध वाडयलेले आसा, म्हाका दिसता गोवा डेअरीचे दूध हे सगळे जे वेगळे ब्रँड जे आसात त्याच्यापेक्षा कितलेशे 2 रुपयां तरी कमी आसा। ते ब्रँड ते दूध घेवपाक तुमकां शकता जाल्यार गोवा डेअरीचे दूध तुम्ही कित्याक घेवपाक शकना। आणि दुसरी गोष्ट भावांनो, गोवा डेअरीक जे दूधकार जे दूध घालतात त्या रात दीस काम करतात, कष्ट करतात, घाम गळयतात, हेचे भान तुमकां आसचें। म्हणल्यारूच तुम्ही जे फॉरवर्ड जे कितें म्हणटात पळय न्ही, ते म्हाका दिसता गोंयच्या शेतकऱ्यां खातीर न्ही, गोंयच्या ह्या बारीक लोकां खातीर न्ही, ते एखाद्या पयशेकारांकूच आसपाक शकता। आणि हांवूय तेवूय सांगपाक शकता की त्या पयशेकार लोकां खातीरूच हांवें ते दुधाची प्रायस वाडयलेले आसा। तुमकां खंय वचपाचें तें तुमी वयचें, कारण म्हाकाय खबर आसा की आमकांय सरकार चलोवपाचें आसा। प्रशासन आणि नियोजन हे दोन्ही एक रथाची 2 चाकां जावन आसात। कारण त्या लोकांची आम्ही नुस्त्याचे मार्केटान जर कितले जर 1000 रुपयाचो हिशोब आम्ही घेऊन मचमचीत जेवतात, तर दूध घेवपाक 52 रुपये वाडयले जाल्यार तुमकां त्रास जाता। 50 रुपये खंय 1 लिटराक आणि 1000 रुपयाचो विसवण तुमचो खंय, हेजेर कोण उलयनात, हेजेर उलयात आणि मागीर सगळे काही गोष्टी तुम्ही केले कितें आसता आम्ही आयकतात। मित्रांनो, शेतकरी हो या देशाचो कणो जावन आसा आणि हो शेतकरी अप्रायट कसो उरतलो हेची जबाबदारी आणि जे प्राधान्य आज सरकारान दिल्ले आसात। या ग्राहकच्या निमित्तान त्या शेतकऱ्याक सुद्धा 2 रुपये आम्ही 2 वाढवून दिल्ले आसात। तुम्ही सबंद गोंयच्या लोकांनी ताचो स्वीकार करचो अशी या वेळाचेर म्हजी मागणी आसा।